कोविडाच्या झुजात काबार जाल्ल्या मनशांचेर आता पेट्रोल दरवाडीचो भार. पेट्रोल पावले 73 रुपयाचेर आणि डिझेल 70चेर. म्हापशा शारांतल्या नाल्यांनी हळशिकावणे उदक सोडप्यांचेर करात कारवाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केली मागणी. गणपती बुडोवपाची जागा हळशीक जाल्ल्यान दुसरे कडेन जागो दिवपा खातीर पालिकेक दिले निवेदन. भारतात कोरोनामुक्त जावप्यांचो आंकडो लागला वाडपाक. 50% आशिल्ले प्रमाण 1% वाढून 51चेर पावला. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उणे जावन लेगीत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर दिसान दीस वाडत आसात. फाटल्या कांय दिसां सावन भारतात पेट्रोलाचे दर दिसागणिक वाडत आसात. सोमार दीस पेट्रोल 73 रुपयांचेर आणि डिझेल 70 रुपयांचेर पावले. कोरोना महामारीच्या झुजात आदीच आपल्यो नोकऱ्यो वगडावन लोकांक ह्या दरवाडीन आनीक एक धपको बसला. हातात नोकरी ना, व्यवसाय लेगीत सामकेच बंद आशिल्ल्यान रुपयाची जोड नाशिल्ल्या लोकांक हे दरवाडीन धक्को बसला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत दर बॅरलाड $37 आसा. अशें आसूनय भारतात मात पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर नव्या उच्चांकाचेर पावल्यात. कांय म्हयन्या पयलीं एक्सायज ड्युटी वाडयल्ली. पेट्रोलाचेर 10 रुपया आनी डिझेलाचेर 13 रुपया एक्सायज ड्युटी आशिल्ली. तशेंच कांय राज्य सरकारांनी वॅट आनी सेज करातूय वाड केल्ली. पेट्रोल आता डेली 50 पैसे 60 पैसे वाढप आसा चालू. 7 तारखेच्यान. हय. आता कितले सुमार जाले अशें वाडलेलें वाडप? 4 रुपये 486 टोटल. फुडें वाडपाचें बी तुमकां खबर आसा? सध्या तरी आयडिया ना, पूण वाडटलें अशें दिसता. जेन्ना मनमोहन सिंग सरकार सत्तेर आशिल्लो तेन्ना इंटरनॅशनल क्रूड ऑयलाची प्रायस $98 पर बॅरल आशिल्ली. तेन्ना पेट्रोल 60चे कमी आशिल्लें, 55 ते 60 ह्याचे भितर आशिल्लें. पूण आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना क्रूड ऑयलाची प्रायस 37.2 पर बॅरल आसा, डॉलर्स पर बॅरल, तेन्ना आज आमी पेट्रोल 72 विकता. इतके पेट्रोल बॅरल कमी आसून पसून प्रायस आमकां वास्तवीक आमकां 40 ते 50 वयल्यान तेज्याहून कमी आमकां प्रायसान आज पेट्रोल मेळपाक जाय आशिल्लें. जाल्यार हो पयसो वता खंय? ह्या कोरोना व्हायरसा लागून लोकांची इतकी सारकी बोल्सां खाली जाल्लीं आसा. इतके लोक सध्या बिजनेस ना, तांचो धंदो नासून इतके बेजारलेले आसा. तरी आसतना अशी तर गव्हर्मेंटान तर अशें वारंवार जर अशी वाड केली पेट्रोलाचेर जावं गॅसाचेर खंयच्या वेगळ्या वेगळ्या खंयच्या आयटमाचेर, जाल्यार ह्या पब्लिकाचेच सगळ्यांक चडशे करून भरपूर प्रॉब्लेम जावंक शकता. सरकाराक विनंती करता की अशा सिच्युएशनाक हे दर वाड जी आसा पेट्रोलाची ती तरी करची न्ही. जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटाक आतां जवळ जवळ $37 रुपी बॅरल जाला आनी जर तर रेट इतली वाडटा, म्हाका दिसता इंडियेक 25 रुपये लिटर अशे प्रमाणे पेट्रोल दिवपाक परवडटा. पूण जालें कितें, हे जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें आनी जेन्ना $120 पर्यंत बॅरल जाल्लें आनी तेन्ना 60 रुपये किंवा 65 रुपये जेन्ना पेट्रोल लिटर जालें तेन्ना हे BJP वाले मोठ्या मोठ्यान बोवाळ घालताले, सगळ्याक आंदोलन करताले. पूण आज इंडियेक पेट्रोल 35 रुपये लिटर दिवपाक परवडटा आनी हे पेट्रोल दर वाडयत आसा. जे गरीब आशिल्ले ते इतले त्रासान पडल्याक, तेंची आर्थीक परिस्थिती इतली वायट जाल्याक, तशेंच बाकीचे गोंयकार जे बरे आशिल्ले ते सुद्दां सद्याक त्रासान पडलेले आसा. आनी असले वेळार सरकारान तांकां आर्थीक मदत करपाक जाय आनी ही परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडपाक जाय. हें सगळें सोडून हो सरकार दिसान दीस सगळे तरेचे रेट्स वाडयता, म्हारगाय करता. क्रूड ऑयल सामको सवाय जाल्लो आसा, केन्नाच सवाय इतलोच आशिल्लो. पूण आमच्या गोंयांक आनी देशाक ह्या पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट्स वाडत आसात दिसान दीस. ह्या टायमार तर सरकार गरिबाची मदत करपाना जाल्यार गरिबाची मदत जातली केन्ना? पर पर्सन पर लिटर समज 70 पैसे वाढले, ओवरऑल जो पण पेट्रोल हे घेता पळय पर डे ताचो ओवरऑल कितलो इन्कम जालो. तर 1 लिटर वाडप 70 पैसे म्हणल्यार ते चड जाले. जाल्यार गव्हर्मेंटान मातसो लक्ष घालपाक जाय आनी अशे जे इतले 70% जे 70 पैसे जे वाडयले पळय ते कमी करून एटलिस्ट लोकांक मातशें कन्सिडरेशन घेवप. 2013 ही रेट दिल्ली ती रेटीचेर
ते रेटीचेर आज पर्यंत जे आसा आमी भाडें मारीत आसा ह्या वाटेन हांव सरकाराचें लक्ष वेधता. पेट्रोल जे वाडिल्लें आसा आमकां आजून ताणें रेट बी वाडोवन दिवना. कित्याक हे सरकार जे अस्तित्वात आसा काय ना. इतले आमदार आसा, आमदार जे आसा कोणाक गरिबांक विचारपा येना. इलेक्शना टायमार विचारपा येता घरा कडेन कितें. आज जी आमकां मदत जाय ती मदत हांव कडकडीची विनंती करता सरकारा कडेन. तेणें आमकां जी आसा ही मदत जी आसा तेणें आमकां दिवपा जाय. पोटी कार्ड आसूं हे दुसरे जे आसूं हांकां डिझेलाचेर सबसिडी दिता तशी हांव मागता कितें आमकां तेणें सबसिडी दिवची. आज पेट्रोल म्हारग जालां की तुमचो कितें इफेक्ट पडटलो? म्हारग वाडलें मागीर कशें ह्या दिसाक करना मरे खाली ते जोडलें कितें खातलें मागीर ह्या दिसाक म्हारग करपा ना मरे गव्हर्मेंटान वाडयलें. तुमकां कितें इफेक्ट जातलो हेजें म्हारग वाडला तेजेक? लॉस जाता ना वाडलें म्हणून लॉस न्हू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. पुराय देश कोरोनाच्या विरोधात झुजता अशा वेळार एक थाकाय दिवपी बातमी आयल्या. भारतात कोरोनामुक्त जावप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला. 50% आशिल्लें हें प्रमाण 1% वाडून 51 पावला. सोमार दीस 11,502 केशी सापडल्यो. हो आंकडो आतां 3.32 लाखांचेर पावला. भारतात एकाच दिसा 11,502 नव्यो केशी सापडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 325 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 7,419 जाण बरे जाल्यात. भलायकी मंत्र्यान जारी केल्ल्या आंकड्या प्रमाण कोरोनान संक्रमीत जाल्ल्यांचो आंकडो 3,32,424 पावला. एक्टीव केशींनी 1.5 लाखाचो आंकडो हुंपला जाल्यार देशभरात वट्ट 9,520 लोकांक मरण आयलां आनी 1.69 लाख लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्रात कोरोना केशींनी 1 लाखाचो आंकडो हुंपलो. तामिळनाडूत 44,661, दिल्लीत 41,182, गुजराताक 23,544 आनी उत्तर प्रदेशाक 13,615 केशी आसात. संवसारभरात कोरोना धुमशणां काडीत आसा. एका दिसा 1 लाखा परस चड केशीच्यो नोंद जाल्या. हो आंकडो आसात 78 लाखाचेर पावला. 4.32 लाख लोकांक मरण आयलां जाल्यार 40 लाखा परस चड लोक हातूंतल्यान साल्वार जाला. सुमार 180 देशांनी कोरोना पातळ्ळा. संवसारभरात सगळ्यात चड केशी मेळिल्ले देश USA 20 लाख, ब्राझील 8 लाख, रशिया 5 लाख, इंडिया 3.32 लाख, UK 2.94 लाख. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. हे फाटभुंयेर कांय पंचायतींक स्वता फुडाकार घेवन तांचे वाठार लॉकडावन करपाक सुरवात केल्ली. पंचायतींचे हे कृतीचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपान खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. गांवांनी लॉकडावन करपाचो पंचायतीक कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचें ताणें म्हटलां. देशभरात लॉकडाऊन असताना गोंयांतल्या कांय पंचायतींनी तांचे वाठार लॉकडावन केल्ले. एका फाटोफाट एक पंचायत लॉकडावन करपाक लागिल्ली. अशा वेळार सरकार मात परिस्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचे दाखोवन दिवपाचो यत्न करीत आसा. महत्वाची गजाल म्हटल्यार हातूंतल्यो चडश्यो पंचायती भाजपा आमदारांच्या मतदारसंघांतल्यो. ऑफिशियली वी कॅनॉट लॉकडावन. वॉलंटरीली पंचायतीन कितें केलां की आमी 17 तारीख सावन 23 तारीख देऊन चिंबेल पंचायतीन लॉकडावन करचें जालें. तशेंच आयच्यान मेर्सेय तेणी केला 7 दिसां. लॉकडावन म्हणजे कॉमन मनशाक त्रास जायना पळय तशें. आतां एसेन्शियल आयटम्स तेणें टायम दवरला आनी पंचायतीन एक सेक्शन इम्पोज केलां 60 सबसेक्शन 2. त्या सेक्शना प्रमाणे तेणी तें लॉकडावन करचें केलां. लॉकडावन इज नॉट ए सोल्युशन. आमकां लोकां बराबर रावचेंच पडटा. पूण आमकां कोविडाचेर आमकां जगोंक शिकोवंक जाय कशें आमी हें करचें पळय तें. पूण लोकांची जेन्ना फियर आसता कित्याक चिंबेल वाठारांत तीक सारकीं घरां जे वॉल टू वॉल म्हणटा ते भाशेन तर हिंगसरले थिंगा पावत म्हणून लोकांनी हो थाराव घेतला. भुकेन लोक चड मरतलो
अदर दॅन कोवीड म्हणटाले तेन्ना आमी जरी तर सरकारान नॉर्म्स घाल्ला त्या प्रमाणे आमी जर शिस्त पाळीत जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक त्रास जायत म्हणून कित्याक आजून पासून गोंयांत कोण मरोंक ना आनी आमचे डॉक्टर्स सिस्टमॅटिकली केसी ट्रीट करीत आसात. मांगरावेले स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान, मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्या सांगातान बसका घेतली. दुयेंतींचो आंकडो उणो जायत चलिल्ल्यान बफर झोनात बदल करपाची गरजय आशिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. काय घेना आमी ओली डिसिजन मंगोर एरिया मंगोर कॅम्प एरिया बारीक बारीक इश्यू आसले. इश्यूज लायक प्रोविजन सारके पावना, बँक ताका ATM विड्रॉल जायना. There were different issues that we have discussed today. So I feel that we will find solution to all the problems. कितले सुद्दां अशें तर उरतले अशें कितें आयडिया आहा? The district administration, they are in charge. आमच्या अंडर काय ना, they will decide. So आम्ही कितें सांगता आनीक सांगता that swab testing will be done more tomorrow. So I request केला डॉक्टर. सो कंटेनमेंट झोन कितें कमी करपाचो अशें कितें आसा? See, that has to be reorganized. See, the buffer zone has to be changed. Buffer zone does wrap up that. Buffer zone change up, and the cases go down. सो अशें जावपाचें आसा? See, that I can't tell you. See, I put my proposal there. Now the government has decided, or the administration has decided. ही एरिया सेपरेट आहा. MESची पार्ट आहा मध्ये अराउंड 13,000 स्क्वेअर मिटर्साचे प्रॉपर्टी आहा विच डिवाइड्स द टू. सो वी वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज द स्टेटस. सो एंड हाऊ डू वी मूव अहेड इन द प्रेझेंट सिट्युएशन. आणि आयज पर्यंत कितें कितें जालें तें फूल एक स्टेटस घेतलेलो. इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग. डेप्युटी कलेक्टर कन्वेंट हेल्थ ऑफिसर आहलो, द हेल्थ डॉक्टर वॉज देर, बोथ द इंचार्जीस वर देर, मामलतदार आहलो, सिव्हिल सप्लायज, इवन डिसिजन विथ रिगार्ड्स टू रॅशन अबाउट रॅशनिंग. अँड इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग एज आय सेड. डिसिजन जालां आतां स्वॉब घेवपाचें आतां फाल्यां विथ रिगार्ड्स टू बडा मंगूर. Swabs as per the requirement, swabs will be taken, and then a final decision, it will be forwarded to the government, where final decision will be taken with regards to reorganization of the containment zone, leaving out that particular area. That is what we are looking at. चिमला आतांच सील करूंक ना जाल्यार कोरोना व्हायरस राजधानी पणजेन पावपाक वेळ लागचो ना, परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन सांगलें. आतांच उपाय येवजण करूंक ना जाल्यार पणजेची स्थिती मुंबय वा दिल्ली सारकी जातली, अशी भिरांतय ताणें उक्तायल्या. चिमला सारकेली गजाल जंय केसीस मेळटा आनी थंय कंटेनमेंट झोन अजून जायना जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा. द होल लेबर वीच कम्स टू पेंजीम, द होल लेबर सप्लाय टू नेबरिंग एरियाज ऑफ तिसवाडी कम्स फ्रॉम चिंबेल. आनी चिमला समज आज 11 केसी मेळ्ळ्या, टेस्टिंग अजून तुमचें सारकें जायना. आज सरपंच म्हणटा लॉकडावन पळोवया म्हणून. दिस इज अ सिरियस केस ऑफ थॉट. सो वेदर द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू फूल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टायम इज अ क्वेश्चन. आज समज चिमला सारकेली मांगोर आमी कितें सांगिल्लें, मांगोर जाता आमी सांगिल्लें, हात लायली ना. मांगोर जालें ना चिमला जाली. मांगोर कांयच केलें ना जे तेन्ना आमी सांगलें तेन्ना. आज चिमला जाला, आमी परत परत सांगता चिमलाक हात घाल. चिमलाक समज फूल स्विंग करना, दॅट वील स्प्रेड लायक वायल्ड फायर इन पेंजीम. दीस इज द कॅपिटल सिटी. आनी ताज्या मागीर समज पणजे जालें, जे मुंबय जाला महाराष्ट्रान वा दिल्ली जाला तें जावपाक खंयच कमी पडचें ना, जावचें न्हय. आणि ताज्या खातीर परत परत आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक प्रयत्न करता. इफ देर इज अ कंटेनमेंट झोन जाल्यार आय थिंक वी नीड टू पोजिशन अँड से दॅट वी नीड टू फायंड इट एज अ हॉटस्पॉट अँड स्टार्ट टेकिंग ॲक्शन. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पत्रकार परिशदेत सोशल डिस्टन्सिंग पाळूंक ना, तशेंच वास्को सड्यार येवपी कोविड केअर सेंटराक विरोध केल्ल्याच्या आरोपा खाला काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकराक पुलिशेन अटक केला. GPCCचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान पत्रकार परिशद घेवन कोविड केअर सेंटराक विरोध केल्लो. पत्रकार परिशद घेवन सरकाराड उलयिल्ल्यान आपल्या सयत हेरांक भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188, 269 आनी 143 कलमा खाला अटक केल्ल्याचे संकल्पान सांगले. संकल्पा सयत महेश नायक, शंकर पोळोजी, सचिन भगत, अब्दुल राशीद, सॅबी फर्नांडीस आनी समीर खानाक अटक केल्ली. उपरांत जामिनाचेर तांची सुटका केली. विरोधकांचो आवाज दामून दवरपा खातीर ते सरकारी यंत्रणेचो फायदो घेतात, अशें संकल्पाचें म्हणणें. अंकल आमोणकर आणि ताचे 6 जाण साथीदार
एक शंकर कोलजी, सचिन भगत, रशीद, समीर खान, सेबी आणि महेश हे 6 जणांनी म्हणून काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतले रुक्मिणी बिल्डिंग बायणा विथआउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग आणि कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा ती विशेट केली. त्या प्रमाणे तांकां अनलॉफुल असेंब्ली आणि कलेक्टराची ऑर्डर विशेट केली म्हणून ताचे बद्दल आमचे ऑफेन्स रजिस्टर केलो आणि सगळ्यांक राती अरेस्ट केले. ताच्या भायर बी शंकर कोलजी म्हणटा ताणें ताजेर हालीं एक मार्मागांव पुलिसांचेर एक केस रजिस्टर केली की ताणें हें जावपाचें गव्हर्मेंटाचेर नो आसली उतरांनी पब्लिसिटी घेतली. ताजेर ताका मार्मागांव पुलिसांचेर केस रजिस्टर केली आनी ताका तातूंत बी अरेस्ट केलो. कित्याक आमकां तो कितलो थांबोवपाक सोदलो जाल्यार आमी कशें थांबपाचें ना. वी आर अनस्टॉपेबल. तूं जितले तुजो पावर यूज करूंक शकता. आख्खी गव्हर्मेंट नुस्तें म्हाज्या फाटल्यान लाय, म्हाज्या टिमी फाटल्यान राव. आमी खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी परत बाउन्स बॅक जातले आनी तुका तुजो जागो आसा तो दाखयतलो. कित्याक आमी लोकांच्या समोर रियलिटी हाडटा आनी गव्हर्मेंटाचो हो डबल स्टँडर्ड आसा पळय. एक कायदो आमकां, एक कायदो दुसऱ्याक असले करनाका. गव्हर्मेंट आसा म्हणटा तो सगळ्यांचो लोकांचो गव्हर्मेंट. आयज जी गव्हर्मेंट करता, आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून म्हाका काल अरेस्ट केला. आयज इतले कडेन आख्खे गोंयभर प्रेस कॉन्फरन्स सगळे जाण घेता. काल मिकी पशेकन घेतली प्रेस कॉन्फरन्स, 10-15 लोकांक घेवन घेतली नाही. तेजेर कसली एक्शन जावना. चर्चिल घेता, सगळे जाण घेता. गव्हर्मेंटाकूय चॅलेंज करता. कित्याक सीएम आमचो होम मिनिस्टर ताकाय सांगपाक सोदता तुमी कितल्यो म्हाका प्रेशरायज करा, कितलो तुमी म्हाका अशें अरेस्ट करपाचें करा. हांव हे लोकांक मुर्मागांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या जनतेक लागून कितलेदा अरेस्ट करपाक आनी हांव खरेंच सांगता तुमचे गट्स आसा आयज परत म्हाका अरेस्ट कर. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर खबराकार हिरू महाले. कोरोना महामारी आणि उपरांत निसर्ग वादळाक लागून गोंयकारांक तांच्या आवडीचे ताजें नुस्तें खावपाक मेळूंक ना. ह्यान फुडें पावणे 2 म्हयने गोंयकारांक ताजें नुस्तें मेळचें ना. कारण 47 दिसांचो नुस्तेमारी बंदी काळ सोमारच्यान लागू जाता. ह्या काळात नुस्तें गाबळा सोडटा. लॉकडावनाक लागून नुस्तेकारांक दर्यांत वचोन नुस्तेमारी करपाक मेळोंक ना. उपरांत निसर्ग वादळाक लागूनय नुस्तेकार दर्यांत वचोंक नाशिल्ले. तांचें लुकसाण भरून काडपा खातीर केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्रालयान 61 दिसाचो बंदी काळ उणो करून तो 47 दीस केलो. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अनिकेत नार्वेकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. न्हंय देगेच्या बांदाचेर खावटे पडून बांदाची घटसाण गेल्ल्यान कुणय मानशेवेल्या शेतकारांक शेतां रोवपाक मेळनात. सध्या पावसाच्या आनी दर्याच्या उदकान बांद भरला. देखून सतत दुसऱ्या वर्सा शेतां रोवपाक मेळटली काय ना हे विशीं शेतकारांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्या. पोरू घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान न्हंये देगेच्या बांदाचे बरेच लुकसाण जाल्ले. ताका लागून दर्याचे खारे उदकय भितर सरिल्ले. हाका लागून शेत पुरायपणान पेड्ड्यार जावन शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले. शेतात बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी चलता. ताका लागून दर्याचे खारे उदक शेतात भितर येता अशें शेतकार विजेश नायक म्हणटा. पळयात. आता गेल्या वर्साकसून कंटिन्यू ह्या बांदाक इतको वीक जाला हा. कंटिन्यू ह्या बांदाक जवळ जवळ 6 ते 7 खावटी पडल्या आनी 7य खावटी आमी भरला. खुबसो पयशे लागता ह्या खावट्याक एक बांदपाक. आनी हे व्हडलें जे हें आसा हें फाटल्या वर्सा सप्टेंबरान पडलेलें. तितून आमच्या शेतकऱ्यांक भरपूर लुकसाण भरपाय जाल्ले, लुकसाणी जाल्ली आसा आनी ती अजून आमकां अजून 1 रुपया सुद्दां मेळोंक ना. शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना. जें रोयल्लें तेवूय गेलें, तेजी लुकसाणी मेळोंक ना. तेजे उपरांत कमिटीन उदक भरून दवरलें हांगसर कमिटीन आनी शेतकऱ्यांक. तेजे पयशे आमकां मेळना. हेजो खाणे टायप केलें, इल्लिगल एक्टिविटी म्हणटा ताका आमी. खंयच हें केल्लें आमचें रजिस्टर केल्लें ना की शेतांनी उदक भरप आनी नुस्तें मारप. पूण तें कमिटीन आनी शेतकारांनी मेळोन हें कमिटीन आनी मानशेकारांनी मेळोन केलें. तेजेर हांवें ऑलरेडी कंप्लेंट्स मामलेदारान, कलेक्टरान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातलेलें आसा. हें जें उदक आतां भरलेलें आसा पळय न्हू, तेंच्यांनी काल आमी गेल्ले बेश्टे तो पळोवपाक म्हण गेल्ले. तेंच्यांनी मानशेक एके सायडीन आडांबो घातला. आडांबो घातलेल्या कारणान एकेच मानशेच्यान उदक भायर सरता आनी जें पावसाचें उदक येता तितून हें उदक सगळें भरलें. भरले उपरांत तेंच्यांनी एक्चुली दोनूय दारां उक्तीं करूंक जाय आशिल्लीं. पूण एक सायडीचे जे माणूस आसा ती तेंच्यांनी बंद करून दवरले कारणान हें उदक साठलें. तितून करून थंय जे थोडे शेतकारांनी आमकां अपील केल्ली पळय न्हू, आमी एक 10 कुणगे रोयतात बाबा, तें सुद्दां आमकां आतां रोवंक मेळोंक ना. सो आतां काल आमी गेले आनी तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्न केलें, बाबा तुमकां हें करपाक मेळपाना, सो तुमी तें काडात. तें आयज तेंच्यांनी काडलां. आतां पळोवया आमकां मेळटा जाल्यार एटलिस्ट आमकां एटलिस्ट 5 कुणगे तर शेतकारांक रोयले जाल्यार तरी जातलें आमचें कितें. मायनींग डिपार्टमेंटान हांगसरल्यान बार्जी सोडटा. इल्लीशी आमची न्हंय बार्जी सोडटा.
तितून पयलू 55 मिटराचीच बार्ज वयताली. आतां कितें काय म्हणल्यार तेंच्यांनी 75 व्हडली बार्जी सोडून हें केल्या. तितून करून आनीक हें सगळें हें पळय खळखळटा. आनी हो आमचो इतको बांद वीक जाल्लो आसा. अश्यो तर बार्जी वचत रावल्यो जाल्यार हो पावसान आमकां 2 म्हयन्यांनी हो बांद सगळो कॉलेप्स जातलो. शेतात न्हू आमची ही सायडींची घरां बीन जी आहा, भाटां बीन आहा, तितकीय बुडटली. हें सगळें सिद्ध जाल्लें आसा ह्या फाटल्या खावट्या पडलेल्या तितून. कुंडयच्यान गोवा 365 खातीर खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नाल्यात हळशिकावणें उदक सोडप्या आड कारवाय करात, राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मागणी केल्या. आपल्या मागण्यांचे निवेदन तांणी म्हापशें पालिकेक दिले. तशेंच ह्या नादी जे सुवातेर गणपती बुडयताले ते सुवातेची अवतिकाय जाल्या. देखून गणपती बुडोवपाक दुसरे कडेन सुवात दिवची अशेंय तांणी मागलां. जे कावन्सिलर जे दारात बंद करून जे मिटिंगेक येतात ते दिसा लास्ट मिटींग जनरल बॉडी मिटींग जाली. तितून एक फोटो व्हायरल जालो आनी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलचे जनरल बॉडी मिटींग घेता आसतना दारां बंद केल्ली आनी आमचे मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया दार बंद करून भायर भितर मारलेलें कितें घडटालें आमकां कांय खबर नासलें, वाट पळयतालीं. तर जें कितें घडटा हें दार बंद करून जें करता जाल्यार आमकां तें अजिबात आवडूंक ना. म्हणून आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान चेअरपर्सन आणि चीफ ऑफिसरा कडेन आज विनंती केल्या की हेज्या फुडें म्युनिसिपल कावन्सील जे निवडून येतले की ग्राम सभा जे पंचायत एरियेन कशी जाता न्हू त्या पद्दतीन ग्राम सभा ओपनली जावपाची. ते नाल्या जे उदीक ते तारी कडेन रिवरान वयता आनी आमी भितर श्री गणपतीचें विसर्जन करता ते आमकां खंय तरी खूब दुखता. पूण ते दिसा म्हापसा जनरल बॉडी मिटिंगेंत म्युनिसिपालिटी जनरल बॉडी मिटिंगेक एक प्रश्न मांडलेलो की आमी त्या रिवराक थंय आमी हें करचें ना, म्हणून आमी खंय तरी तळ्याची वेवस्था करतली. आनी ह्या पावसान तळ्याची वेवस्था जावपाक मातशी खूब डिफिकल्ट, कारण पावस पडटा कारणान तळें बांदपाक तुमकां गावचें ना. म्हणून एक आमचे काणका विलेजीन 2 तळी आसा. हे तळ्यान हे विसर्जन हे म्हापसा शहरांतले आमचे सगळो भाविकांनी ते तळ्यान हे गणपती विसर्जन करपाचें म्हणून आमी मागलेले आसा. पण म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा न्हू रस्त्याचेर भर घालपाची, रस्त्याच्या कावन्सिलरांनी स्ट्रीट लायटी जे आहा न्हू सगळे पेटना, उदकाचें कनेक्शन प्रत्येक लोकांच्या घरा कडेन पावना. ह्यो सगळे नगरसेवकाचें काम आसता. आयज जर पळोवंक गेलें जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे नगरसेवक जास्त हे भर कोणाचे दवरता म्हापसा मार्केटाचेर. पूण लोकांनी निवडून दिल्लेले आहा हे वॉर्ड वायज निवडून दिल्लेले आसता, वॉर्डाचेर लक्ष घालपाचें म्हणून. आयज पळोवंक गेलें जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे मार्केट जे आसा पोर्तुगीज काळांत जे मार्केट ते बसयलेले आहा ते म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान ह्या जे पुर्तुगीज काळिंगाचे जे प्लॅनिंग जे केलेले आहा न्हू हेंच्यांनी मदीं शॉपां हाडल्यान गर्दी केल्ली आसा. आनी थंयसर जे आमचे वेंडर्स भाव जे बसतात ते जे शॉपकार जे दिसाक जो पेमेंट दितात न्हू शॉपकार म्युनिसिपालिटीक तेच्या पेक्षा वेंडर्स भाव जे आसा भायर बसतात ते त्यांच्या पेक्षा किती तरी 10 पटींनी पयशे सुबेज तांकां मेळटा. कोणा म्युनिसिपालिटीच्या हेका 2-3 रिक्वेस्ट आसले. एक म्हणजे एक विसर्जनाक लागून म्हणटा तो कारण की पंचायती ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की विसर्जन करतलो. आमकां तो रिक्वेस्ट करूंक येयलो विसर्जन जातकूच ते खंय तरी सील काडचें म्हणून. आनी आमचो खंय तरी ताका हें जाय कितें हेल्प जाय जाल्यार इन कॉर्डिनेशन विथ इरिगेशन ते आमी फुडें ते आमी वी वील ट्राय एंड वील गेट इट कंप्लीटेड. बाकीचे इशू रिगार्डींग ते टॉयलेट्स बी रेनोवेट करपाचे आसले म्हणजे कॉन्सिलरान खंय तरी रस्ते आनी बाकीचे कटींग रोड कटींग उदकाचे पायपां खंय तरी लक्ष घालपाचें म्हणून. सो वी वील सी कितें बारीक कितें आहा पळय सगळें करून घेया. सर हे जे वेंडर आसा ते आजिलो हॉस्पिटला कितें ओल्ड ते तुमी कितें तांकां काडपाचें ऑलरेडी स्टार्ट केला. स्टार्ट काडपाक केला कित्याक आतां एक आमचे ते एमआय सकाळी फुडें एक्चुली तांकां आमी काल सकाळी फुडें सांगलेलें सगळ्यांक आयचो दीस ना म्हणून ते पूण ते करतात ते गोंयकार म्हणून आमी ते ट्राय करतात अटेम्प्ट करून. आयज आमी गाडी धाडल्या आनी म्हाका दिसता आयज इवनिंग मेरेन ते फूल साफ जातलें. हालीं भारत सगळेच वटेन संकटात सापडला. एके कडेन कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसात. दुसरे कडेन शेजराक आशिल्ल्या पाकिस्तान, चीन आनी आतां नेपाळाक लागून शीमवादाक नवें तोंड फुटलां. हातून आतां भर पडल्या भुंयकापाची. भारताच्या जम्मू काश्मीर राज्यात 3.2 तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. हातूंत कसलीच लुकसाण जावंक ना. पयलो भुंयकाप सोमार दीस फांतोडेर 4:30 सुमार जालो. उपरांत हरियाणाच्या गुडगांव राज्यांत 2.1 तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.